नवे SOPs करपाचे आसा कारण जी लायसन्सां दिल्या तेजेर हजरांनी रेंट कॅब्स घेवंक लागल्यात म्हणून. हांवें तुका लास्ट टायमूच सांगिल्लें वी आर गोईंग टू डू ऑडिट वीच वी हॅव डन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रीमलायनींग आनी न्यू SOPs आमी करपाचे आसा. पूण तांचेर एक्शन कितें जातलें काय एक्शन कितें आसा? सगळें स्ट्रीमलायन सर तुम्ही दुसरा म्हटलेलं तर सर तुम्ही ते कॅरिंग कॅपॅसिटीचे उलयल्ले पळय तुम्ही न्यूज हे काडटा म्हणून रुल्स काडटा म्हणून पंचायतीन. सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू अपॉइंट द एजन्सी टू डू दॅट. हय Different panchayats, there is a different landscape everywhere, so that it is in the process. It will take some time, but it has to be done. I myself said it has to be done. It will be done. Now some panchayats are trying to do it on their own, so we have asked for information. Based on that we will be taking a call. No, but will you tell by that time, will you tell the panchayat baba इतली परमिशन दिता पळय तेजेर हॉल्ट कर or something like that? परमिशन आमी दिना. तुम्ही दिना तेच सांगता. बट कॅन यू तू तांकां विचार हे म्हाका विचार नाका. पूण that creates a I problem. we told another department. No, but that creates a problem with the Mouvin in the You ask panchayat. them that. You ask मोहन them. बापून सगळी डिपार्टमेंटाक एकठांय येवन इश्यू सॉल्व करूंक जाय न्ही एज पर लोकांक बरें जावपा जाय जाल्यार. ते मान्य मुख्यमंत्र्याक सांगा. इट इज अ कलेक्टिव्ह रेस्पॉन्सिबिलिटी. ही इज आवर लिडर. ताका सांगा. ओके. ओके.